सगळी उबी रावन मिसाचे सुरवातीचे गायन आमी गावुया. परमेश्वर राजवट चलयता. A22 पान 11. A22 पेज 11. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. पोसोडान उजवाड सोर्गीचो. आमचो देव आमचेर फाकयता. सोमेस्ता लागीं आपयता. आपणाचे भोवती सोमयता. पोसोडान उजवाड सोर्गीचो. आमचो देव आमचेर फाकयता. सोमेस्ता लागीं आपयता. आपणाचे भोवती सोमयता. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवो. तुका हिंसाचें बलिदान भेटयलां फादर कोसेसांव डि सिल्वा हाच्या आत्म्याक, तशेंच फ्रांसिस्को डिसोजा आनी मारिया डायना गोमेज हांच्या आत्म्याक. तांकां सासणाचें जिवीत आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता जेलेसन स्टेर्सो, इवाना विएगस, अलिशा पेरेरा, सिमोना अल्मेदा आनी फ्रेझर माशादो हांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमचे पासत मनीस जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज जावन आमच्या आस्काऱ्या भागिवन जुजे वाजाचे परबेची ओत्मीक तयारी आमी सुरू करता. ह्या आमचे परबेच्या समारंभाक 9 दिसांचे तयारीक एक मुखेल विशय आसा तो म्हणल्यार तुका जेजू खोलायेन अणभवून भागिवन जुजे वाजाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचे शिराव. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तांवां जाल्यां आनी क्रिस्ताचे देखीन जिवंक आनी ताका गोवायकी दिवंक मोगान आनी जबाबदारी स्विकारल्या. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय म्हणल्यार आमचे क्रिस्ती जिणेक सोंपता तसल्या जिविता पयनांत आमचे शिराव. हो विशय आमचे जिवीत भोव करून आमची उतरां आनी कोन्यो क्रिस्ताचे देखीच्यो जावंक उलो कोता. भागिवन जुजे वाजान जेजूक आपल्या जिविताचो मास केलो आनी आपल्या आख्या जिवितान आपल्या उतरां कोन्यां वरवीं ताका साक्षी दिली. ताचे देखीन आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत आयज आमकां केल्ल्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें करून जेजूक नीज गोवाय दिवंक फावो ती कृपा ह्या मेसांत मागुया. साबार बावटे आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक ना. आमचें क्रिस्ती जिवीत देवाचे वाटेन आमी चलूंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून अनपणान उचारून वायट आदारान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारीक
सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता प्रार्थुया. बागेवन तुझ्या बाजाचे मजतीन देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग. सोर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाच्या सरुणाराचो जल्म नोखेत्राच्या उजवाडान समेस्तांक तुवें परगोटलोय. तर आमच्या काळजांनी ताची ओळख वाडय. ह्या मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एक मनान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. भाग्यवंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जोईत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्ट उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाच्यान वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायाची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रगत. आनी हे तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावार दवरता ताची सोवे ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावार तेविना तो ताका फटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोबें आसा. जे मनशा सोबें पूत आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोबें आसा. जे मनशा सोबें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. जे मनशा सोबें पूत ना ते मनशा सोबें जिवीतूय ना. तुमचे सोबें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. परतून म्हणया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम.
सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंटाचे आडामे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या तुज्या भुरग्यांक सदो केल्यांत. जबाब सोरेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिला सवस्काय आनी पुश्ट करून दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुटसुटीत ताचो सोब परगोट जाता. जबाब सोर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आनी नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब सोर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. उद्गार Sorvesporat, soy, soy, Sorvesporat, soy, soy. Sorvesporat, soy, soy. Sorvesporat, soy, soy. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभवर्तमान परगडतालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साची पिडा रोग बरो करतलो. Sorvesporat, Soy, soy. Sorvesporat, soy, soy. Sorvesporat, soy, soy. Sorvesporat, soy, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान बोल्लोलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळना फुडें दोंडणीर हुमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका कुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका कुशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घोडये ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाक सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची कुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलां तें दान भेटय. पूण ताची खबर अदीक गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगतांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणी कोत्तालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. स्टानो आयजतान आमच्या गोंयांत आमी भाग्यो जेवाजाची नोवेनां सुरू कोता. ताचे पोरबेक आमी तयार जाता आनी हो दोबाचो व्हडल्या गोणगोणान दोबाजान सांकवाळ थंयसर जाता. पूण आमच्याय फेरगोजांनी हाची भोरती वो ताची भोक्ती आमी चलयता. देखून आयज आमच्या ह्या पयल्या नोवेनान विशय घेतला, आमचें क्रिस्ती जिणेक सोंपता तसल्या जिविता पयनान आमचेशी राव. म्हणजे आमचें क्रिस्ती जिवीत देवाक मानता तसलें जावं. आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेत आसतना देवाक आमी गोवायकी दितले असलें जिवीत जावंक आमकां सगल्यांक हुस्कायता. आनी हेच नदरेन भाग्यो जुजे वाजाचेर जिविताचेर आमी नियाळ केले जाल्यार आमकां जाय तें भोगूंक मेवता. कोण परी क्रिस्ताचो अनुभव जो ताका फावो जालो तो दुसऱ्यांक दिवंक तो भारी वावुरलो. आनी अदीक करून श्रीलंकान थंयसर ताणें हो क्रिस्ताचो मोग, हे क्रिस्ती जिविताचो अनुभव तांकां फावो केलो.
वेगवेगळे भासांनी वेगवेगळ्या तोरांनी हो क्रिस्ताचो मोग तांकां दिवंक भारी वावुरलो. आनी कितें भाशेन जे आयच्या देवाच्या उतराक लागता तसलो ताच्या जिवितान ताणें जायती वस्तू केल्यात. जेन्ना तो श्रीलंकेत पावलो थंयसर वशाची पिडा वो कोडाची पिडा भितर सरलोली आनी ज्या कोडाची पिडा जाताली त्या मनशांक ती लेखी नासलोली. आपल्या कुटुंबान कोणाकूच जाली जाल्यार तांकां काडून दोंगरार सोडटालीं, कित्याक त्या काळार ती भिरांकूळ पिडा ती दुसऱ्यांक जाताली आनी हे पिडेन जायतो लोक मरून वेतालो. जेन्ना ही पिडा अदीक करून केडणी शारान थंयसर जाली तेन्ना कितलोसो लोक आपल्याची घरां बंद करून आपल्या लागीं पयशे आसात जाल्यार ती पयस पयस वेतालीं. आपल्याच्या खूद खाशेले घरच्यांक जावं पुतांक दुवांक बायलेक भुरग्यांक सोडून तांकां ही पिडा जाली जाल्यार तांकां दोंगराचेर धरून रानांत उडोवंक तीं वेतालीं. हे भाशेन इतलें तांची दुर्दशा जाली. त्या वेळार बागेवन जुजे वाज आनी तसोच जुजे फादर जुजे कार्वालो हे वचून ह्या मनशांची तांणी सेवा केली. रानांत आसल्यान तांकां पासो तांकां जी जिवी आसा तांकां रावंक खोपयो बांदल्यो आनी ह्या खोपट्यांनी तांकां एकठांय करून हे घायल जाल्ल्यांक तांचे घावे बांदताले, वखद लायताले, तांकां निमाणो संस्कार दिताले, इलाज कोत्ताले, तेल लायताले, क्रिस्तांव जाल्यार कुमन्यांव दिताले आनी हे भाशेन तांचो परामर्श कोत्ताले. तांचे लागीं नासतलें खरें पूण दिसाक 2 फावटी तांकां जेवण दिवंक वावुरताले, तांकां न्हावयताले. आनी जी कोण मेल्लीं आसात ही मेल्लीं मोडी ते पुरताले. फोण काडूंक मनीस नासले, आपुणूच फोण काडटाले आनी हे भाशेन ते तांकां पुरताले. आनी ते पुरुना जाल्यार जनवरां येवन तांच्यो कुडी खाताले आनी सगल्याकूच हो वास जातालो. आनी ह्या हातूंतल्या ह्या असलें जाता तेन्ना ह्या घाण बुट्टान पडटा तेन्ना अदिकूच हे पिडेक आनीक तेज मेवतालो जावं. आपल्याच्या जिवाची पर्वा करिनासतना ताणें हांचो सांबाळ केलो. जायते जाण बरीं जालीं आनी बरीं जाल्लीं तीं ताचो बाबाट पळोवन ताचे हो मोग दयाळाय पळोवन ताचो अनुभव क्रिस्ती जिविताचो अनुभव पळोवन जायते जाणां क्रिस्तांवपणाक वेंग मारली. तेच घोडे जायते जाणांनी बाप्तिस्म घेतलो आनी क्रिस्तांवपणान तांणी वेंग मारली. तो क्रिस्तांव आनी दुसरे धर्म पळयनासतना तांची सेवा करता. आनी अशें कितें भाशेन एका मनशाची खबर सांगता जो राजाचो खास मनीस आसलो, अधिकार म्हणलेलो राजाचो खास मनीस, जाणें बागेव जुजे वाजाचेर आड गोवायकी दिल्ली आनी हाका लागून हो राजा ताचे विरोध आसलो, ताका मारूंक सोदतालो, ताका धरून बणकोणीन दवरलेलो. ह्या मनशाक जेन्ना ही कोडाची पिडा जाली, वशाची पिडा ताका जाली, ताका सगळीं ताची घरचीं आसून सोडून वेतात. आनी खबर जेन्ना बागेव जुजे वाजाक पावता, वेगळी वेगळी आपल्या दुस्मान पळयनासतना ताची तो सेवा करता. आनी ताचे सेवेंतल्यान ताच्या माये मोगांतल्यान तो बरो जाता. जेन्ना बरो जाता तो आपल्याच भितर म्हणटा, हो म्हजो दुस्मान पासून आसतना म्हजी सेवा करूंक आयलो. आनी बरो जालो तेन्ना ताणें आपल्याचो धर्म सोडलो आनी क्रिस्तांवपणाक ताणें वेंग मारली. मुखार भाव भयणीनो, हे भाशेन बागेव जुजे वाजान क्रिस्ताचो मोग ताणें तांकां फावो केलो. व्हडलें व्हडलें ताणें प्रीच करूंक ना, सांगूंक ना, पूण सादें आपल्या कोन्यांतल्यान ताणीं ह्या मारेकार दुयेंसान सांपडलेल्यांक ताणीं वाचयलीं. आनी हे भाशेन क्रिस्ती जिविताचो अनुभव तांकां फावो केलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कोण परी जेजू कोणाक सांपडलेल्याक बरो करता, नितळ करता.
ताचे काळांत असलीच परिस्थिती कोणान आसलेल्यांक तांकां पयस दोंगराचेर एकसुरे सुवातेर मरूंक सोडटाले. आनी कोणूय थंयसर पासा जालो जाल्यार कोणान नाचलो मनीसान बोवाळ मारूंक जाय आसलो, हांव मेळो मेळो म्हूण. आनी हे मेळ्याक असले मेळ्यांक जेजू बरो कोत्ता. मुखार भाव भयणीनो, आमी असल्या वातावरणाक आसा. कोरोना वायरस ह्या वातावरणाक, कोवीड-19 ह्या वातावरणान आसा. आनी असल्या वातावरणान आमी जायती क्रिस्तांवांनी जायतो आमचो कंट्रिब्युशन आसा. कितल्या जाणांक जेन्ना लॉकडावन जालें कितल्या जाणांक आमी पावलीं. आमकां जाय अशें चिंतिनासतना आमी दुसऱ्यांक भोव करून जे मायग्रंट्स आसले तीं आकांताक सांपडलोलीं तांकां जेवणाचें, खाणाचें, रावणाचें, पिणाचें दिलें. जेन्ना ही पिडा आयली जायत्या जाणांचेर आमचे भिरांत आयलो, आकांत दिलो. कित्याक एकल्या जाल्यार दुसऱ्यांक जाता, कंटेजियस ती दुसऱ्याक जाता. अशें आसतना पासून जो सांबाळ करूंक जाय आसलेलो आमच्या घरच्यांचो वो आमच्या मोगाचो इश्टांचो मित्रांचो आमी पावलीं, जावं हॉस्पिटलांत रावन घरांनी रावन हे भाशेन तांचो सांबाळ केलो. क्रिस्ती जिविताचो अनुभव असल्या जायत जाणांक मेळून दिलो. आतां वातावरण तशेंच आसा, वो विगोडटा खरें, पूण असलेंच आमी कोत्ता. ही आमचे सवय क्रिस्ताचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक भावना आसात, तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. कित्याक आमी क्रिस्तांवां आनी हें जावन आसा जेजूचें मिसांव. आमी हो क्रिस्ती मोग जो आमी अणभवता, आमच्या जिणेंत अणभवता, तें आमी करुया. आमी असलीं बरीं बरीं कोत्ता तें करीत रावुया, चालू दवरुया. आनी जे भाशेन जेजू पेकोवन दिता आमी असल्या मनशांक पावुया. आनी हे भाशेन आमी वाडोवंक आमकां सगल्यांक त्याच देवाची कृपा भाग्यून जे वाजाचे मजतीन मागून घेवया. अशें जावं. बेडयता ही आमची दानां बेटोवनीक आमी गायन गावया. C11 532 C11 पेज 32. बेटयता आमची दानां त्याच बरोबर आमची जितनां अंतातूच वीज गोरगोरताना गोदोर सोम्या आमची मोनां अंतातूच वीज गोरगोरताना गोदोर सोम्या आमची मोनां दिना तुका फुलां व्होळा गोदोर आमची शेतां व्होळा उत्पन्न करच्या ओरीक व्होळा मागतां आमी तुजी पानां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोन पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या केवळीत सोयेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुजी परसा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बाबाटान आनी भोक्तीन स्वत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूंक म्हूण मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वस्व तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां देलो. मनशांक आपले देवान आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कोताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो हो विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेज मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolmaraco, sorbes portum, povit, 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 Dolmaraco, sorbes portum, sorgami somsar volia, Tuja moi Boha, Usorgi, Tu God soiso, Sorves forace, Navi Yeda, Takazur, Usorgi, Tu God soiso. बाबा करोसन पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. पयलो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुमताव. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोटाव. तुज्या येण्याक आमी ओंद्रेकाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सणूची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतेले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची
ही विधी भोवतणी जमलेल्या तुज्या पुता दोवांची दया काकलूत कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बायग्योन सुजे तुज्या बुद्धीच्या सांगाती बायग्योन दोन दोतां आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे क्रिस्ती जिणेंत आमचे क्रिस्ती वाटेन आमी क्रिस्ताचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरभाशान अंतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकारांतली वाटाय. जेजून आमच्या सुमयान आपल्या चेसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदन राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमचो सर्वंडार जो आमकां पेकोणी फावो करता, सगल्या वायटांतली आमकां निवारता. सगल्या विस्वासान ह्या सुमयाक येता ती सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोजे मासू कोरे काणू जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D30 पान 60 आणि 3 D30 पेज 63. मोजे मासू कोरेगा झाकून बोळे आगोरचा काळजाक तुमच्या लागल्या आता बागोया मोच्या रोता काळजाक तुम
आमच्या लागल्या आता मागोया मोच्या रोका आमचे गाडीच जोरेता जेजू तुका नेता तुझी वाट पळोय दासा तुका घेऊन खोशी जाता आमचे गाडीच जोरेता जेजू तुका नेता तुझी वाट पळोय दासा तुका घेऊन खोशी जाता जो कोण मोचे मास्काता रोगोत मोचे बियेता तो मोचे सोबे रावता आवय ताच्या सांगाता तो मोचे सोबे रावता आवय ताच्या सांगाता आमचे गाडीच जोडरेता जेजू तुका नेता तुझी वाट पळोय दासा तुका घेऊन खोशी जाता आमचे गाडीच जोडरेता जेजू तुका नेता तुझी वाट पळोय दासा तुका घेऊन खोशी जाता उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सपोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक ह्याच देण्यान आमकां आयती कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. शेवटाचे गायन गावुया. यू पोस्तीस झुजे वाजा आमच्या बावा पान 249 यू 35 पेज 249. भागीवोर जाल्या आमच्या बाबा विरोधात तुझी मोजत पावोय. साक्षी दिवंक जेजू भावात पोसूं पुर्वेभोर आमकां जागोय. पिडा भूक जुलूक तुकोत कितली तुका पूज बोळाय बुजवण सोडोय. पिलोल्यांक बिलत्यांक इश्टांक पयऱ्यांक पावोणांक शांती भोगूंक समोर. तुझे वाजा आमच्या
पासो argamoima Papa Gesù povidotmia argamoima sasnan sasnan Zusevasa amchava Duce paso argamoima Papa Gesù povidotmia